Ergando casumia Gesù, oglato casumia Gesù. Gesù Cristo te imo gasha bawo no, aiche emisa shambalidan. तुमच्या सर्वांच्या गरजां खातीर भलायके खातीर हांव भेटोवन दितां. आज सद्या काळाचो 23वो आयतार आनी आज आमकां प्रवेश गीत अशें सांगता, तूं खरेपणी नितीवंत सर्वेस्परा आनी तुजे निर्णय न्यायनितीचे, तुज्या साकराक माया मोगान वागय. वय ताजे न्यायनितीच्या निर्णया प्रमाणे आमकां ताज्या मोगान तो वागयता. ह्या कोविड-19 पिडेंत पॉझिटिव्ह जाल्ली नेगेटिव्ह जावन दिता. पिडे शिडेंत आसलो लोको, हांतुळ्ळार आसलो लोको ह्या कोविड पिडे दुवारी सगळ्या संवसारांत मिसां आयकूंक भेटोवंक जायनातल्या लोकां खातीर हे मिसाचें बलिदान हांव भेटयतां. तुमी सर्व म्हजे सांगाता हे मिसाचें बलिदान भेटयतना तुमी जबाब दिया आनी देवाक आमी सांगाता मेळोन हे युकारिस्त भेटोवया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. देवा मुखार आमी रावोंक कोणी फावो न्ही. आमी अस्कत आमच्या उतरांनी करण्यांनी नडत्यांनी आमी सुकोन पडल्या. आमचे अस्कत काय वळखून घेवया आनी बडवून देवाचो मोग आमचो करून घेवया. आमी पातकी आनी अस्कत म्हळ्यार वळखून सर्वांक सांगता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासतो भाग्यवान सदां सावकार मरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भोक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थोन मागतां. सर पदवेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां ससल्याच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकोत कर, सोमिया काकोत कर, क्रिस्ता काकोत कर, क्रिस्ता काकोत कर, सोमिया काकोत कर, सोमिया काकोत कर. महिमा देवाकून सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सर पदवेदार देवा बापा, आम्ही तुका नमस्कार करताव, आम्ही तुका दिन वाचताव. तुझ्या तोर वैभवांपासून आम्ही तुका वाकणताव. सोम्या जेजू ख्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा, देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकूळ कर, तू बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे ऐकून घे, कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती. देव बापाचे महिमेन जेजू ख्रिस्ता, एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या देण्यान आमकां सोडवण मेळटा आनी आमी तुजी आपणायलेली भुरगीं जावंक पावताव. तर आमचेर तुझ्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल.
जेजूचेर आमी भावार्थ दवरता देखून खरी स्वतंत्रताय आनी सस्नाच्या जिविताचे दायज आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुझे पुत्र जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुझे सुबे पवित्र तुझे कोणाक जियेता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना. आमेन. पहिले वाचप एझेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका हे परी आयलें. मनशा पुता, हांवें तुका इस्रायेलाच्या घराण्यापासो राखणो कसो नेमला. म्हज्या तोंडांतलें एक उतर तूं आयकतलोय तेन्ना तुवें म्हजे तर्फेन तांकां सत्राय दिवंक जाय. कोटे मनशा तूं खरेंच मोरतलोय अशें हांव ताका सांगीन जाल्यार आनी त्या कोट्या मनशान आपल्या सालीक पाट करूंक ताजे कडेन उलोवन ताका सत्राय दिना जाशी जाल्यार तो कोटो मनीस आपल्या गुन्यांवाक लागून मरतलो. पूण हांव तुका ताच्या मरणाचो जबाबदार करतलो. पूण त्या कोट्या मनशान आपल्या सालीक पाट करूंक तूं ताका सत्राय दिशी जाल्यार आनी तो आपल्या सालीक पाट करिना जायत जाल्यार तो आपल्या गुन्यांवाक लागून मरतलो. पूण तूं तुजो जीव वांचयतलोय. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडोपकार. श्लोक. आज सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां दारूण करिनाकात. आज सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां दारूण करिनाका. आज सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां दारूण करिनाका. येया संतोषान सर्वेस्पराक उल्हास या. आमच्या तारणाचें कडप जावन आसलेल्याक वाकण्या. अर्घां स्तुती करूंक ताचे समोर येवया. गितां गायनांनी ताची कीर्त गावया. आज सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां दारूण करिनाका. येया सरपडून ताका आराधन करया. आमकां रचलेल्या देवा हुजीर दिम्यांनी पडया. तो आमचो देव आमी ताच्या सरवाच्यो शेळयो. तो पोस करून सांबाळता तो हे. आज सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां दारूण करिनाका. आज ताजो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार अरण्यांत केल्ल्या बरी तुमची काळजां दारूण करिनाका. थंय मेरी बांद आनी मासान तुमच्या पुर्वजांनी म्हजी महाकार्य दिकल्यांनी म्हाका पारकिलो आनी म्हजी परिक्षा केली. आज सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां दारूण करिनाका. आज सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां दारूण करिनाका. सांपावलून रोमकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. बाबा भयणीनो, एकामेकाचो मोग करचो ह्या एक रिणा भायर कोणाच्या कसल्याय रिणान तुमी रावा नाकात. कित्याक पेल्याचो मोग करतलो सगळे नियम शास्त्र पाळटा. प्रदुवार करिनाका,
जिवेशी मारी नाका, सोरी नाका, पेल्याच्या वस्तूची आशा करी नाका, हे आनी हेर खंयचे उपदेश आसात जाल्यार तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचोय मोग कर. ह्या एक आदेशांत ते समेस्त आटापल्यात. मोग पेल्याक कसलेंच वायट करिना, देखून माया मोगांत आसा नियमशास्त्राची संपूर्णता. देवाचे उतर हे देवाचे ओडुपकार. Service for GJ, service for J, service for GJ, service for J. Krist te soglo संसार देवान आपणा लागी राजी जायसो केला. ही बरी खबर परगटच्या म्हणयार कोण आमच्या ताबेन सोड दिला. सर्विस फॉर GJ, सर्विस फॉर J, सर्विस फॉर GJ, सर्विस फॉर J. सर्विस फॉर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. त्यावेळी जेजू आपल्या शिष्यांक सांगा लागलो, तुझो भाऊ सुख करीत जाल्यार तू वच आनी ताची सूख तुजे आनी ताचे मदें गुटान ताका दाखोवन दी. तो तुका आयकत जाल्यार तुज्या भावाक तुवें फाटी हाडलोय म्हणून जालें. पूण तो तुका आयकना जायत जाल्यार दुसऱ्या एकल्याक वा दोगांक तुजे सांगता आपोवन व्हरो. कित्याक हर एक फिर्याद दोग वा तेग साक्षी आसोन रुजू करूंक जाय. आनी तो तांकांय आयकना जायत जाल्यार ही सगळी संगत सभेक कळय. आनी तो सभेकी आयकना जायत जाल्यार तो एक अनुभवार्थे बरी वा सुका घरा बरी म्हूण लेखून ताका सोडून सोडो. देखून सतत हांव तुमकां सांगता, जे कितें संवसारी तुमी बांदतात ते सर्गी बांदून आसतले. जे कितें संवसारी तुमी सोडयतात ते सर्गी सोडोवन आसतले. त्या शिवाय हांव तुमकां सांगता, तुमचे भितरले दोग जण एक मनाचे जावन खंयचीय एक वस्त मागतीत जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप ती तांकां दितलो. जंय दोग वा तेग म्हजे नवी सांगाता मेळटात थंय हांव आसा तांचे मदगात. आमच्या सुमी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखणी तुका क्रिस्ता. उज्या जिबांच्या रुपार आमचेर तूं देवून ये. पवित्र आत्म्या वेगीच तूं देवून ये. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी सद्या काळाचो 23वो आयतार आचरण करता. आयची तिनी वाचपां आमी नियाळया. आयच्या पयल्या वाचप आमी एझेकिएल प्रवादीच्या पुस्तकांतले आमी आयकले. एझेकिएल प्रवादी आमकां सांगता, खोट्या मनशातावन देव कितें आशेता. खोटेपण आमी सोडी जय, बरेपणाक आमी येजय. खोटो मनीस ताचें जिवीत ताका परिवर्तन करूंक देव अवकाश दिता. सबार फावटी आमचें खोटेपण जावं पावता आमचें कपटीपण. ह्या खोटेपणांतावू आमकां सुटका दिवंक जेजू आयलो. पळोवया आमी हें उतर कितें सांगता गे म्हणून. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका ह्या बरी आयलें. कोण सांगता? एझेकिएल प्रवादी सांगता. प्रवाद्याक देवाचें उतर ह्या बरी आयलें. मनुश्या कोता, हांवें तुका इस्रायलाच्या घराण्या पासून राखणो कसो नेमला. एक प्रवादी त्या इस्रायल घरांक सत कितें गी, देवाचें उतर कितें गी तें सांगचें ताचें काम जावन आसा. आनी इस्रायल घराचो राखणो म्हळ्यार तांणी वायट वाटेक वचनासतना, सूख करिनासतना बऱ्या वाटेन पवित्रपणान जियोवंक हे प्रवादी तांकां जागायतात. म्हज्या तोंडांत एक उतर तूं आयकतलो तेन्ना
तुवें म्हजे तर्फेन तांकां सत्राय दिवंक जाय. पळय देवाचें उतर आमकां सत्राय दिता, आमकां हर एकल्यांक सत्राय दिता. कोट्या मनशा तूं खरेंच मरतलोय, कोट्या मनशा तुज्या कोट्यापणान तूं खरेंच मरतलोय अशें हांव ताका सांगीन जाल्यार, आनी त्या कोट्या मनशान आपल्या सालीक पाठ करून ताचे कडेन उलोवन ताका सत्राय दिना जाशी जाल्यार आतां तुजें काम कितें, प्रवादेचें काम कितें? तुवें कोट्या मनशाक सत्राय दिसय. आज युकारिस्ती जेजू म्हाका आनी तुमकां सत्राय दिता ह्या वासपाद्वारे. आज आमी पळय जे कोटेपण, मेळेपण, द्वेष, हागे, मसोर, झगडे, पडसाळ घेवन हांव जिवन सांगी, वायट वाटण्यांनी सवयांनी हांव बुडोवन सांगी, म्हज्या कोट्यापणांतच हांव देवाक आराधन करतांगी. आज पाश्चात्ताप आमकां एक आपोवणे एजेकियल प्रवादे मुखांतर देव दिता. कितें सांगता तो मुखार? तूं ताका सत्राय दिना जाशी जाल्यार, आज जेजू हेंच सांगता, वच ताका सत्राय दी. आयकना जाल्यार दोगांनी तेका सांगता वच सत्राय दी. सत्राय दिना जाशी जाल्यार तो खोटो मनीस आपल्या गुन्यांवाक लागून मरतलो, खोटो मनीस आपल्या गुन्यांवाक लागून मरतलो. पूण हांव तुका ताच्या मरणाचो जबाबदार करतलो. एजेकियल तुजें काम कितें? खोट्या मनशाक तूं खोटें करताय म्हूण तुवें सांगत जाय, नाजाल्यार तूं जबाबदार जातलोय. प्रवादेचें काम, याजकाचें काम, जो वावरू सेवा तितली सुलाभेची न्ही. ती दोन तरेची तलवार देवाचें उतर. तूं सांगनाय आज तें खोटेंपण, तूं कॉम्प्रोमायज करून पळयताय, तर तूं नाश जातलोय, तूं कारण जातलोय, तें तुजेर बेसतलें. त्या खातीर आमी हेब्रेव बरयल्ल्या पत्रांत पळयता, 13व्या अवस्वरांत वाचता, तुमचे देवाचे सेवाक जे कोण बिरगजीन सेवा करतात ते तुमचे आत्म्याचे पालाक ताणी लेख दिवंक आसा. देवाक आमी विगारांनी लेख दिवंक आसा. सत्राय दिना जाशी जाल्यार तो खोटो मनीस आपल्या गुन्यांवाक लागून मरतलो, पूण हांव तुका ताच्या मरणाचो जबाबदार करतलो. पूण त्या खोट्या मनशान आपल्या सालीक पाठ करूंक तूं ताका सत्राय दिशी जाल्यार आनी तो आपल्या सालीक पाठ करिना जायत जाल्यार तो आपल्या गुन्यांवाक लागून मरतलो, पूण तूं तुजो जीव वाचयतलोय. पळया, तुवें सांगल्या उपरांत तो परिवर्तन जायना जाल्यार ताजो जीव तो होगडायतलो, तूं वाचतलोय. तर पवित्र सभा आमकां संवसारांत एक प्रवादपणाचें काम करता. आज पवित्र सभाची लितुर्जी आमकां जागोवन दिता. आज सांगता तुमचे खोटेपण तुमी बदलिनात जाल्यार, आनी आज हांवें सांगत जायस, सांगल्या उपरांत आमी बदलिना जाल्यार आमी कारण जातले हांव, आमी सांगना जाल्यार आमकां आमी कारण जातले हांव. मोगाचे भाव भयणीनो, तर आमी पळोवया आज आमचे देवाचें खोटेपण सांडूंक हाचे पयल्या वाचप आमकां आपोवणें दिता. हाचे अंतर्गत श्लोक आमी गायले. आज सर्वेस परसो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां दारूण करिनाकात. पळय, थोडेशी काळजां दारूण आनी ती बदलूंक आशेनात. ताका आमी म्हणटा पात्राट्या काळजोचो मनीस. हाचें काळीज कित्याक इतलें दारूण? तुमकां कळीत आसा दारूण जाल्ले भयोत्पादक, दारूण जाल्ले व्यक्ती कशे सिरिया, लिबिया, इराक, नायजेरिया गांवांत, आमच्या गांवांत 12 जाणांक लगड काडले. दारूण काळजाचे, दारूण काळीज तें सैतानाचें काम. त्या खातीर आज आमची काळजां परिवर्तन जायचंय. आज देवाचो आमी ताळो आयकला ह्या उतराद्वारे आनी ताका आमी सरपडून आराधन करया. ताजो ताळो आयकून ताजी मदत करया आमी पळोवया. हाचे दुसरें वाचप सांत पौलान रोमाकारा बरयल्ल्या पत्रांतलें. हांगा एकामेकाचो मोग करच्या विशयांत सांत पौल आमकां सांगता. माया मोगा वरवीं नियमशास्त्र संपूर्ण जाता. माया मोगा वरवीं कितें सांगता आयकुया. एकामेकाचो मोग करचो ह्या एक रिणा भायर. कोणाच्या कसल्याय रिणांत तुमी रावं नाकात. पण आमचें रीण कितें म्हणल्यार आमी एकामेकाचो मोग करी जाय, तें जाय जाय आमचें रीण. कित्याक पेल्याचो मोग करतलो सगळे नियमशास्त्र पाळटा. पेल्याचो मोग करतलो सगळे नियमशास्त्र पाळटा. प्रदुवार करिनाका, जिवेशी मारी नाका, सोरी नाका, पेल्याच्या वस्तूची आशा करिनाका. हे आनी हे खंयचेय उपदेश आसात जाल्यार, खंयचेय उपदेश आसात जाल्यार तूं जो करताय तसो तुज्या पेल्याचोय मोग कर. ह्या एक आदेशांत ते समेस्त आटापल्यात. ह्या एक आदेशांत ते समेस्त आटापल्यात. मोग पेल्याक कसलेंच वायट करिना,
देखून माया मोगांत आसा नियमशास्त्राची संपूर्णता. जेजून आमकां आपयलें मोग करून आमी जियोंको, मोगान आमी जियोंको. त्या खातीर उद्गाराची उतरां आमी आयकली. क्रिस्त थंय सगळो संवसार देवान आपणा लागीं राजी जायसो केला. ही बरी खबर परगटचे म्हणल्यार कोण आमच्या ताब्यान सोडून दिला म्हूण सांत पाऊल सांगता. वय मोगाच्या भाव भयणींनो, सगळो पवित्र सल्लो आमी सारांश करचो जाल्यार मोग जावन आसा. क्रिस्तचो मोग आज आमकां ताणें ह्या युकरिस्ताद्वारे, ह्या पवित्र उतराद्वारे ताणें आमकां पाठयला. आयच्या वांजेलाच्या वाचपाचेर आमी नदर मारची जाल्यार वांजेलाच्या वाचपान आमी हांगा 3 विशय आमी पळयता. पयलो विशय जावन आसा, त्यावेळी जेजू आपल्या शिष्यांक सांगूंक लागलो, जावं पुरो तुजो भाव चूक करीत जाल्यार कितें करचें? तूं वचू आनी ताची चूक तुजे आनी ताचे मदें गुटान ताका दाखोवन दी. पयलें गुटान ताका ताची चूक दाखोवन दी. तो तुका आयकत जाल्यार तुज्या भावाक तुवें फाटीं हाडलोय म्हूण जालें. तुवें गुटान सांगलें तो आयकत जाल्यार तुवें तुज्या भावाक फाटीं हाडलोय म्हूण जालें. पूण तो तुका आयकना जायत जाल्यार आतां कितें करचें तुवें? दुसऱ्या एकल्याक वा दोगांक तुजे सांगात आपोवन व्हरप. प्रामाणीक मनीस तांकां आपोवन व्हरप. कित्याक एक फिर्याद 2 वा 3 साक्षी आसून रुजू करूंक जाय. आनी तो तांकांय आयकना जायत जाल्यार ही सगळी संगत सभेक कळय. आनी तो सभेकी आयकना जायत जाल्यार तो एक अनभवाते बरी वा सुंका घरा बरी म्हूण लेखून ताका सोडून सोड. इगर्जीन बुडोवंक पुरो. थोड्या फावटी आमच्या वाड्याच्या मदीन बुडोवंक पुरो. कोणी गुटान सांगल्यार तो आयकना, दोग तेगे सांगल्यार आयकना, इगर्जीच्या विगारान सांगल्यार आयकना. ते कोण गे म्हळ्यार बायबल सांगता अनभवार्थी. ते जावन पावतात सुंकाघार. म्हणजे पयल्या वाचपान खोटो मनीस आपल्या खोटेपणांत मरतलो. सांगचें तुजें काम. थंय प्रवादी कोण? जेजेकियल. हांगा प्रवाद कोणाचें काम कोणाक? आमकां हर एकल्या क्रिस्तावांक. ओस तूं सांग राजी जाया. जर जायना जाल्यार दॅट इज अ डिझास्टर, दुरांत जातलें. आनी दुसरो विशय हांगा पळयता आमी. देखून सत हांव तुमकां सांगता, जे कितें संवसारी तुमी बांदतात तें सर्गीय बांदून आसतलें, आनी जे कितें संवसारी तुमी सोडयतात तें सर्गीय सोडून आसतलें. पदवी जेजू शिसांक दिता आनी सांगता, जे कितें बांदतात तें बांदतलें, सोडयतात तें सोडयतलें. म्हणजे तसली पदवी जेजून दिल्या. ती पदवी आज पवित्र सभेक दिल्या. जे कितें तूं बांदताय तें बांदता, सोडय. त्या खातीर आमकां थोडी नियमां आसात. ह्या नियमा प्रकार क्रिस्ताच्या मोगान आमी पवित्र सभेंत जियोंक आसा. मुखले उतर तिसरो भाग आमी पळोवचो जाल्यार, त्या शिवाय हांव तुमकां सांगता, तुमचे भितरले 2 जण एक मनाचे जावन. कित्याक आमी पटेमोण साडीचय? कित्याक आमी त्या भावाक ताची सूख दाखोवन दिसय? आमी एका मनाचे जायचय. आनी खंयच्याय एक वस्तू मागतीत जाल्यार एका मनाचे जावन खंयचीय वस्तू मागतीत जाल्यार म्हजो सर्तीचो बाप ती तांकां दितलो. जंय 2 वा 3 म्हजे नवी सांगाता मेळटा थंय हांव आसां तांचे मोद घात. पळय जेजू खंय आसा? कशें सांगाता मेळचें? एका मोनान माया मोगान आमी सांगाता मेळचें. एका पिरकजींत आमी माया मोगान सांगाता मेळचें. एका वाड्या जमतीन माया मोगान सांगाता मेळचें. घरा मागणें करतना माया मोगान सांगाता मेळचें. संबंदीक आमी सांगाता माया मोगान सांगाता मेळचें. क्रिस्ताच्या मोगान आमी आशिर्वादी जावचें आनी आमी जें कितें मागता तें देव आमकां दिता. 2 या 3 हा 6 जाणां विनवणेच्या मागण्या करतात. घरा आमी वैयक्तीक मागण्या करता, कुटुंबा मागण्या करता. 2 या 3 पती पत्नी भुरगीं सांगाता मेळोन मागतात. कुटुंबा मागण्या, वैयक्तीक मागणे, सकाळचे सांजेचे कुटुंबांतरचे मागणे. ह्या मागण्याद्वारे आमी आशिर्वाद जाता. तर मग अशा भाव भयणीनो, खोटेपण आसलो व्यक्तीक मागोवंक जायना. खोटेपण आसल्या कडेन क्रिस्ताचो मोग ताका समजना. ताका आमी समजोवचे प्रयत्न करीत. प्रवाद कोण तें जावन आसा आनी तशें ताका देवा लागीं हाडूंक आमी प्रयत्न करीत. प्रयत्न करिना जाल्यार आमी सुखीदार जाता. प्रयत्न करनी तो येना जाल्यार तो सुखीदार जाता. आज अशें आमच्या सलवासावाचे मिसांव आमी मुंदारून व्हरूंक देव आमकां आयच्या ह्या वाचपांनी आपोवणें दिता. तर एक घडीभर आमी सर्व मागया. सर्वेस्वर बाबा तुका अर्गां होगळाप आनी वाकाणी दिता. अशी तिनी वाचपां आमकां जागवण आनी तिदवणेक आपोवणें दिता. आमचें जिवीत आमी बदली जाय म्हणून आमकां आज ही वाचपां कळयतात. क्रिस्ताचो मोग आमच्या काळजांत रुता जाय. सर उपादेसावर निवर्तो जावन आसा उपादेश क्रिस्ताचो मोग.
आज संसार मोगाक भुकेला तानेला, आज रितेपणो, आज एकसूरपणो हे सगळे लोकांक दोसता. जेजू ह्या घडी हांव मागता आज विशेष बाबा कोविडा वरवीं ओडवळच्या लोकां खातीर, कोविडा वरवीं सिरियस जावन आसल्या लोकां खातीर, पॉझिटिव्ह जावन आसल्या लोकां खातीर, नेगेटिव्ह जावच्या खातीर, गूण जावच्या खातीर हांव मागता. आस्पत्रेंत आसल्या लोकां खातीर, वैद्यां खातीर, नर्सां खातीर, तांचे सेवे खातीर, हांतुरणार आसच्या खातीर, मिसा बसूंक जायनासल्या लोकां खातीर, ज्या गांवांत मिसा नांत, इगर्ज्यो उक्त्यो नांत कोविड-19 दरम्यान त्या लोकां खातीर, कामां होगडायिल्ल्या खातीर आनी सगळ्या संवसारांत समाधान येवच्या खातीर, अंकर बनपस बंदोडे पयस वयच्या खातीर, बतारलेपण भयोत्पादन पयस वयच्या खातीर, ह्या पिडेक वॅक्सिनेशन मेळच्या खातीर आनी अशें सगळ्या संवसारांत जेजू जी त्या सवा लोकांनी तुज्या सेवकाक ह्या पोंद शेतांत धाडल्या ती सर त्या सवा बेसावांनी भरच्या खातीर. आनी आज ह्या मिसाचें बलिदान म्हजे सांगात भेटोवन मागच्या हर एका कुटुंबा खातीर तांची पिडा शिडा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सोडून सोदी. जे कितें तूं बांदता तें बांदता, सोडयता तें सोडयता, रुपे ह्या बागार म्हजे ताई ना जेजू तुझे सत्यवून बडवून महिमेवून नावान ह्या आयकोच्या बर्जेचेर आशीर्वाद देऊन येऊ दी. तुझे मागलेले हात उबार ना, तुवें म्हाका मागलेले हात वयर उबार तुज्या नांवान हांव मागताना. तुज्या आमोलीक रगताचे रक्त काणाचे शिरांचेर हाडांचेर देवून येऊ दी. तुझे सोपते बरीत नाव ते नावाची सकत तांच्या कुडी भितर काम करू दी. हरी एक पिडा शेडा बनपस बंदोड जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सोडून दी. टच देम लॉर्ड, हील देम लॉर्ड, नॉइंट देम लॉर्ड, ब्लेस देम लॉर्ड. जेजूच्या नांवान तुमकां जैत, जेजूच्या उतरान तुमकां भलायकी, जेजूच्या रक्तान तुमकां सुटका. आमेन. आमच्या वावरताची उसारणी आमी आतां करुया. एकाच देवाक सतमानता, सर पदवेदार बाप तो, सर्ग आनी पृथ्वीचो, दिसत्या आनी ना दिसत्या सर वस्तूचो रचणार. आनी एका सुमयाक जेजू क्रिस्ताक सतमानता, देवाचो एकलोच पूत तो, सर काळा आदी बापा तावन जल्मला, देवा तावन देव, उजवाडा तावन उजवाड, खऱ्या देवा तावन उपसल्लो खरो देव. तो देवा तावन जल्मला ताका रसूंक ना, बापाच्या सुसय बसो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आमा मनशा बसवतो आनी आमचे सोडवण्या बसवतो, सर्गार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अवकार मरीचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे बसवतो पोन्स पिलाताकाल ताका पुरसार मारलो, ताणें कस मरण सोंसलें आनी ताका निके पेलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवान जालो, सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला. जिव्याची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवडकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्या सतमानता, ईश्वर आनी जीवदातार तो, बापा आनी पुता तावन निपसला, बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसरको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवादे वरवीं तो उलयलो, एकेच पवित्र कथोलिक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापल्ल्या सभेक सतमानता. पातकांच्या बोगसाण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी सस्त्याच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमची बावर्ताची प्रार्थना देवा समोर जेजू क्रिस्त मरिफात आमी दवरया. तुमची जबाब, बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या पापा फ्रांसिसा खातीर आनी आमच्या सर्व धर्माध्यक्षा खातीर, आमच्या शिवमोगाचो गवळी फ्रांसिसा खातीर, तशेंच सर यासाक दर म्हयन्या खातीर, प्रोविन्शियल सुपिरियर जनरलां खातीर, सगळ्या संवसारांत तांकां तुवें तुज्या सेवेक आपयलाय. तांकां जाय जाल्लें धैर्य, बोड, गटाई, बरी भलायकी दी. तांच्या आवय बापायचे तुजे आशिर्वाद देव नेव दी. तांच्या बेसांत सदांच तुका काळजाव न्हू, तशेंच धैर्यान जिवचे भाग आनी सकत तूं फावो कर म्हण आमी मागताव. बापा आमचे मागणे आयक. संवसारांतल्या 750 करोड लोकां खातीर आमी मागताव. ह्या लोकांचे तुजे आशिर्वाद देव नेव दी. कुटुंबाची मोलां हर एकली उखलून दवरून दीत. विशेष बापान गव्हर्मेंटां कुटुंबा मोलांक विरोध वचनासतना गर्भपात, सलिंग काम हें सकड पयस करून देवान आसा केल्लें तें कुटुंब जोडून व्हरूंक जाय जाल्ली कृपा, कुटुंबाची जोडी माया मोगान जिवची कृपा, भुरगीं नासलेल्या भुरग्याचें देणें, कुटुंबांतली भुरगीं, नेमती भुरगीं, युवक युवती, वडिलां ती सकड आशिर्वादीत जावन दीत.
कुटुंबाचे सर समस्या फूड कर, कामांतलेल्या कामां, आर्थिकतांतलेल्या ताची आर्थिकता आशीर्वादीत कर. रिणांत कष्टान वरांत पिडेशिलेत कुटुंबांत राखोन व्हर. कोविड-19 हे मारेकार करगात आमकां आमच्या कुटुंबांक राखोन व्हर म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमी मागया संवसाराच्या राजकारभाऱ्या खातीर, संवसारांतल्या सर प्रधानमंत्री खातीर, अध्यक्ष खातीर, गव्हर्नरां खातीर, डिक्टेटरां खातीर, रायराणीं खातीर, गांवांत परगांवांत शिंपडलेले आमचे सर वावर करूंक गेल्ल्या लोकां खातीर, विशेष बापान हर एका मुखेल्यांक विसवून आयिल्ल्या मुखेली जेजूच्या नांवान आशिर्वादीत जावं दी. भ्रश्टाचारांत नानाच्या दुराचारांत ताका सुटका दी. लोकांची सेवा करूंक बरें मन दी आनी अशें तांची काळजां मनां तूं उजवाडाय आनी तांणी करची नियमां लोकांक आशिर्वादीत जावचे तसली, सुटका जोडची तसली जावं दित. सर सोजेरांचेर, पुलिसांचेर, वैजांचेर, नर्सांचेर, प्रोफेसरांचेर, टिचरांचेर, न्यायमुर्तींचेर, वकिलांचेर तुजे आशिर्वाद देवून येवं दी. आनी विशेष बापान अपराध्यांक सुटका, निरापराध्यांक अपराध्यांक परिवर्तन, निरापराध्यांक सुटका तूं फावो कर. जेजू ह्या सगळ्या संवसारांत राजवडकी चलोवच्या हर एका व्यक्तींक पवित्रतेच्या बोळान भर म्हूण आमी मागता. बापा आमचें मागणें आयक. आमी मागया विशेष मापान आमच्या निराश्रित, निर्गतीक, अनाथ, विधव्य, विधुरां, घरदारांतलीं पॉवर्टी लेवल तावन सकल आसची दुबळी राष्ट्रां, घरदारांतल्या ह्या लोकांक तूं सासरो जावन आसाय. पावसा वरवीं आवरा वरवीं सकड ओगडावन घेतली कॅम्पांत आसची. भूंयकंपणे वरवीं वादळा वरवीं सकड ओगडावन घेतलेली जेजू रेफ्युजीस, निराश्रितां तांचेर तुजी दया देवून येवं दी. ग्रेस्त राष्ट्रां, दुबळ्या राष्ट्रांक मजत करून दिता आनी अशें सगळो संवसार देवाच्या राजाचे आशिर्वाद पळोवं दी म्हणून आमी मागता. बापा आमचें मागणें आयक. आमी विशेष बापान मागया अपांग भुरग्यां खातीर, बुद्धीमांदी भुरग्यां खातीर, असले पळोवचे NGO खातीर, आमची सर DICCच्या संवसारांतल्यो, आमची सर इन्स्टिट्यूटां, आमी करची सर सेवा क्रिस्ताक मानवचे तसली जावं दी. दुबळ्या धाकट्याचो मोग करून जिवोक आमकां करपाक, तितले मात्र समाजीन कोण निर्गतीक आसात तांच्या सांगाता रावोंक जाय जाल्यार मोड आनी धैर्य, तांकां न्याय नितीच्या वाटेन चलोवचें धैर्य आमकां तूं फावो कर म्हण आमी मागता. बापा आमचें मागणें आयक. मौनपणी आमचे कसक्यो ते सवा समर्पण मागया. सर्वेस्वर बापा तुका आमी अर्गां मोगलापांनी वाखाणी दिता. तुज्या पुता जेजूक तुवें ह्या संवसारांत पाठयलो आमच्या मोगान आनी त्या मोगान तुवें आमकां आशिर्वादीत केलें. आज तुजी परजा ही थोडी त्या सावां तुजे समोर जेजू क्रिस्त मरिफात दवरल्यात, तांकां फावो ती जावाब दी. आमी उसारिल्ल्यो आनी उसारूंक जायनातल्यो गरजोय तूं जाणा आसाय. अशें आमकां तुज्या आशिर्वादांनी भर म्हूण मागता. हें मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिन वाचताव आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उडो आमी तुका भेटयताव. प्रितुमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिवीत असो उडो जातलो. ससनाच्या ससनाक देवाक जय. ससनाच्या ससनाक देवाक जय. देवाचो पोतू आमच्या मनशाचो मातसो भागीदार जावंक पावलो, तशेंच ह्या उदकाच्या आनी दाका वायनाच्या पुण्या वरवीं आमी ताच्या देव सैमांत वांटो घेवन पावूं. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिन वाचताव आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकाचो वायन आमी तुका भेटयताव. दाखवालन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवाण जातलो. ससनाच्या ससनाक देवाक जय. ससनाच्या ससनाक देवाक जय. सर्वेस्पर देवा लानवीक मनान आनी पातकाची दूख धरून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. तें तुका मानता तसलें जावं. म्हज्या खोटेपणांतलो म्हाका धुवन काड सर्वेस्परा आनी म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्रच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, तूं करे भक्तीची आनी शांतीची झर. तुज्या महिमेक फावो तो मान आमी दिसो कर आनी ह्या पवित्र गुटांत वांटो घेवन एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावन निर्मी. हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमीन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. ओ यश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासोवंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या पास्काच्या गुटा वरवीं अजापाचे अजाप ताणें केले. पातकांतली आनी मरणांतली सोडून आमकां वर्तमान फावो केलो. विसून काडलेली कुळी ह्या जागी रासकूळ पवित्र राष्ट्र आनी तुजी काशा परजा आमी जावं पावल्या. सर्वतय आतां आमी तुजी कर्तृत्व प्रगट करता. कित्याक काळोखांतली भायर काडून तुज्या विचित्र उजवाडान तुवें आमकां आपयल्याय. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सरदळबारां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय 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 जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय 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 जय. सर्गी तुका जय. बाबा कोरोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखाणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्रतेचे सत्तेन सर जीव आनी पवित्रपण उपसता. उदय दिता आसतना ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक हे काश परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा कालतेपणी आमी हे मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता. तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुबेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पोवची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुबेज घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सस्ती कराराचें हें रगत पातकाचे बोगसाणे मेळच्याक तुमचे पासोतो आनी सुबेज तूं मनशा पासो तें वारावतलें. हे म्हज्या उगडासा करात.
Bavartă socul părgătuia, Somia Jezu, tu je mărăn, Ami să mărăm tau, tu je puner जीवन पोर, आमी परगटाव तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आमी त्रिकताव. बापा, आमचे सोडवण्यापासून तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्टा मरण असो, ताच्या अनंतभरीत पुनर्जीवनपण असो आणि सरकार चडण्याचो आमी भक्तीपणे उडास करता आणि तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसाव. देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आणि पवित्रपण दिता ते बलिदान तुका समर्पिताव. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आणि तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान भरो आणि जेजू सवे एक कूड आणि एक आत्मो आमी जावंको निर्मी. तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तो आमकां करूं आनी अशे देवाचे माये भोव भगवती अवकारी मरयेच्या, तुज्या भगवंत धर्मदूताच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी सुवेस्त भोक्ता सांगाता तुवें विसून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं. तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरताव. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हण आमी मागताव. तुझ्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या आणि फ्रांसीस आमच्या गोवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या सुमेस्त गोवळ्या आणि मनियारा बराबर तुझ्या पुतान तुका जोडून घेतलेल्या सगळ्या परजे सांगाती ह्या संवसारान वाटसुरे तुझ्या पवित्र सभेक भावार्थान आणि प्रितीमोगान थेर कर. तुझ्या उजीत व्यक्ताय केल्ल्या ह्या तुझ्या कुटुंबाची मागणी दयेन ऐकून घे. कणवाड्या बापा, संवसारान शिंपडलेल्या तुझ्या भुरग्यांक दया करून तुझे ते एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक आनी तुझे इश्टगातीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सोमेस्तांका मयपासान तुझ्या राज्यांत घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगून ससनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरोसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं ताच्या उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू ते पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वनन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन प्रार्थुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या मोक्षिता तशें आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीचे माग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आमकांतली वाटय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. शांती खातीर आमी मागया. सोम्या जेजू क्रिस्त, तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर दय पळोवन तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन कोडान सांबाळ. तुजी येताय निराजोड चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. आमच्या सोबीचे क्रिस्ताच्या
देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकोळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकोळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले, आमका शांती दी, आमका शांती दी. सोमी जेजू ख्रिस्ता, जिव्या देवाच्या पुता, बापाच्या कुशाप्रमाणे आणि पवित्रतेच्या सहकारान तुझ्या मरणावरवी संसारात तुवें जिवी दिले. हे तुझे भोवभोवीत कुडी आनी रक्तावरवी सगळे म्हज्या पोट्यापणांतलो आनी सर्व वायटांतलो म्हाका निवार, आनी सदांच तुज्या आज्ञा पाळून म्हाका आदार दी, आनी तुज्या सरशिलो वेगळो सोडून केदीस नेमू नाका. ए देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती, ह्या शेळीच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताचे कोड आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी आत्मीक रुपी जेजूक आज सेवला. ह्या येवकारिस्तांत तुमी म्हज्या सांगाता भाग घेतला, मागला आमी सांगाता. विशेष मापान आतां दोनी हात तुमच्या काळजाचेर दवरया. आत्मीक रुपी म्हज्या काळजांत आयिल्ल्या जेजू, हांव तुजो मोग करता. जेजू, तुज्या मोगान म्हाका सदांच तूं सांबाळ दवर. आवयच्या गर्भान 9 म्हयने 7 दीस म्हाका रुपीत केल्लें तुवें जावन आसा. आवयच्या गर्भांत आसतनाच तुज्या दोळ्यांनी म्हाका देखले म्हणून किर्तन 120 आनी 100 सांगता. आज हे म्हज्या जिवान आशिर्वादीत कर. आज हे येवकारिस्त हांवें भेटयलां आनी आत्मीक रुपी तूं म्हज्या काळजांत आयलाय. म्हजें जावन खोटेपण पयस कर, पवित्रपणान म्हाका अभिषेक कर. जर तर म्हजें तें उणेपण आसा तें आज तूं पयस करून म्हाका कलतेपणान जियोंक करपा दी. जेजू, म्हज्या कुडीचेर कसलीच मारणांतीक वयर आसा येनातले बरी, ती तूं पयस कर. भितरले विश्व खंयच्या स्थितीर आसात आमी नेणाव. कोलेस्ट्रॉल, फॅट, शुगर, बीपी, कोविड, डेंग्यू, कॅन्सर कितेंय आसा जाल्यार तें पयस कर. म्हजे विश्वे हांवें सेवलेल्या येवकारिस्ताच्या आशिर्वादान गूण कर. तुज्या अमोलीक रगत, तुजी कूड म्हाका सुटका जावन सदां काल तूं म्हाका सोलोवन व्हर. अर्गां तुका सुमिया जेजू, होगडाव तुका सुमिया जेजू, महिमा तुका सुमिया जेजू, आराधन तुका सुमिया जेजू, वंदन तुका सुमिया जेजू, जय जय तुका सुमिया जेजू, मान तुका सुमिया जेजू. हालेलुया, हालेलुया. आमी सक्कड हातोबार म्हज्या जाग्यार आसा, स्तुती कर मागया. हालेलुया, 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 हालेलुया. हाला मारा की प्रशारा बाला करा शांदर यारा बरा अल्फा कोरा राफा हदरीन मशरिया बरा शम्मा हला किंबरा बरा. बापा तुझ्या नावान हे युकरिस्तिक बलिदान हांवें भेटयलां. जेजू, हे एका व्यक्तीचेर हे मीस दिव्यवाणी लाईव्ह युट्यूबाद्वारे ऐकूनशा हर एका व्यक्तीक अभिषेकान बरो ताची तेसावा बेसावानी बदली कुडीची मतीची भलायकी दी. कोविडात हांव तुका राख. Touch them, Lord, anoint them, Lord, heal them, Lord. जेजूच्या नावान तुमकां जैत उतरान भलायकी, रत्तां सुटका आनी आशिर्वादां. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा जिव्या देवा, तुझ्या उतराच्या आणि संस्काराच्या जेवणान तुझ्या भावार्थ्यांक तू पोसताय आणि जिवी दिताय. तुझ्या मोगाच्या पुताच्या अमोलीक मांस रगत घेऊन ह्या भोव वर्त्या देण्याचो आम्ही सड आणि सड फोड काढू आणि सस्नाताच्या जिविताची भागीदारा जावंक फावो. हे उपकार आम्ही मागताव आमच्या सुम्या जेजूचे नावी.
आमेन. आम्ही तकलीफा गावन या युकारिस्ताचे आशीर्वाद घेऊया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव कणवळ्यान आपलो आशीर्वाद तुमचेर घालू आनी सोडून दिवपी जाणवायची वळख तुमकां फावो करू. आमेन. भावार्थाचे शिकवणेन तो तुमकां पोसू आनी बऱ्या कारणांनी तिरायेन वाडोवू तुमकां कृपा दिवं. आमेन. शांती समाधानाच्या वाटेर तुमची पावलां सांबाळून तो सुमोगाळ देव तुमकां आपणाशी सोलोवन व्हरूं. आमेन. आनी सर पदवेदार देवासो, बापासो आनी पुत्रासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवू आनी तुमचे सवे सदा आसू. आमेन. वचून येया क्रिस्ताच्या शांतीन आनी ताणें दिल्ल्या भलायकेन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार. सोम्याक दिन वासुया तो बरो, सोम्याक दिन वासुया तो बरो, सोम्याक दिन वासुया तो बरो. मोगा पारिमितासो कोरो. मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार बरी आशीर्वाद दिव आमकां. भाग्यवंत खुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन.